आमच्या मदीं आयज प्रुडंटाचे एडिटर प्रमोद बाब आसा. तो सहजा खंय केन्ना वचना भायल्या फंक्शनाक, पण आमच्या आयज उतराक मान दिवन आयलो. राजू नायक इतले बिजी शेड्युलांच्यान आमच्या आयज एन्युअल डेक आयले. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. राजदीप बिल्डराच्या ह्या वर्सुकी कार्यावळींत वांटेकार जावप आमकां खूब खोस भोगता. प्रत्येकाच्या श्वासान तांच्या वावुरपान हो जोश आनी जिद्द म्हाका दिसता. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हाका हांगा नोंद करान दिसता अशी की कोवीड काळांत सगळे देशभर अर्थवेवस्था कोलमडून पडिल्ली, सगळी थप्प जाल्ली. अशा वेळार राजदीप बिल्डर थांबनासतना सतत धांवतालो उत्साह, आनी ताका लागून ताणें सगळे आपले प्रोजेक्ट पूर्ण केले, अर्थवेवस्था तिगोवन दवरली आनी आपल्या स्टाफाक कोणाक काडले ना, सॅलरी कमी केली ना. ही एक आनी एक सामकी नोंद घेवपा सारकी गजाल. म्हणून हांव राजेश बाब तुमकां व्यक्तिशा तुमकां परबी दिता. थँक्यू. आय वील गिव दीस अगेन क्रेडीट टू अफर्मेशन्स माय गुरू संदीप महेश्वरी. जे अफर्मेशन ताजे कडेन शिकलो तातूंतल्यान ही सगळी एनर्जी जनरेट जाली. थँक्यू. म्हाका दिसता अशे तरेचे अर्थवेवस्थेक गती दिवपी लोक आमकां गोंयांत गरज आसा. आनी राजेश बाब तुवें हें काम सामकें आपल्या भुजार घेता. थँक्यू सगळ्यांक परबी दिली. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. आमी आमच्या प्रश्नाक सुरवात करतात. हांव सुरवेक मागतां प्रमोद बाब आचार्य हांचे कडेन तांणी सुरवात करची. राजेश बाब परबी नमस्कार. म्हाका तुमी आमचे इंटरव्यूवाचो उल्लेख केलो. परत एक असो प्रयोग जो म्हाका दिसता आनी कोणेच गोंया भितर इतल्या व्हडल्या स्केलीचेर चिंतलो ना. जशें तें विजन आशिल्लें की आमी हातूंतल्यान पॉझिटिव्हली भायर सरून सगळे जाण दुसरे वटेन पावतले म्हणून. आज हाजे फाटलें विजन कितें? हेजे फाटलें विजन एक्चुली जे कोणी म्हजो एन्युअल डे 18-17 पळयल्लो जाल्यार आमचें विजन आसलें 1000 एम्प्लॉई ऑन पे रोल. विजन आशिल्लें 1000 एम्प्लॉई ऑन पे रोल. सो आज राजदीप 250 एम्प्लॉईज आसा. विथ दीस मेंटेनन्स कंपनी आमी गोंयांत 1000 एम्प्लॉयमेंट मिनिमम तयार जातले इन प्लंबिंग सेक्टर, इलेक्ट्रिकल सेक्टर, इन फॅब्रिकेशन सेक्टर, इन कार्पेंटरी सेक्टर. दीस इज द विजन ऑफ द कंपनी. राजेश बाब, आमी सदांच म्हणटात की ह्या क्षेत्रान भितर काम करपी मजूर, कारागीर गोंयांत मेळनात. तूं हे कशें निर्माण करतलो? ह्या क्षेत्रान, कार्पेंटरी क्षेत्रान, प्लंबिंग क्षेत्रान, इलेक्ट्रिकल क्षेत्रान आमचे गोंयचे भुरगे येवपाक सोदना बिकॉज दे फील दे आर अनसेक्युर्ड. इलेक्ट्रिकल जालो, प्लंबीर जर जालो, कार्पेंटर जालो जाल्यार आमी अनसेक्युर्ड कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करचें पडटलें. तो कॉन्सेप्ट राजू बाब आमी बदलपाचो चेंज एक प्रयास करता की आज जे आमचे स्टाफ जे राजदीपान आसा, जे एक ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग ऑर्गनायझेशन काम करता, तेजो पावर असो आसा की एक स्टाफ जरी कितेंय तेज्या बरोबर जालें, आमचे कडेन एक सांगपाक वायट दिसता पण सांगता, एक सिनियर इलेक्ट्रिशियन ताका 6 म्हयन्या पयलीं एक्सिडंट जालो, ब्रेन स्टॅमर जाली. हांवें संदीप सराक सुद्दां फोन केलो डॉक्टर संदीपाक हेल्पाक लागून. सो आमची सगळी टीम ताच्या बरोबर आशिल्ली. आज तो 6 म्हयने काम करूं शकना, पूण ह्या संघटनेन, ह्या ऑर्गनायझेशनान आसा म्हणून आज ताका एवरी मंथ 50,000 पगार तेज्या एकाउंटाक वता. आनी म्हाका भरपूर सूख मेळटा तातूंतल्यान, सूख मेळटा. खंयचोय बिझनेसमॅन काम करिनासतना स्टाफाक पगार दितना रडटलो. सो दीस इज वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. बी नॅचरल. गुलाब जसो फुल्लो तो फ्रॅग्रन्स हांवें शूट करता, तसो मनीस जर नॅचरल लागलो हें कांयच लागना, मनशाक लागून काम करूंक लागता. आनी म्हाका दिसता ह्या पद्दतीन जर आमी काम करपाक लागले न्ही अशे बिझनेसमॅन, जाल्यार सगळ्या क्षेत्रांनी सगळे गोंयचे भुरगे येवपाक लागतले. दे वील फील सेक्युअर्ड. त्या खातीर म्हाका दिसता राजू बाब आमचे गोंयचे भुरगे येना तांकां सेक्युअर्ड फील जायना, पूण तो एक कॉन्सेप्ट येणाऱ्या काळान बदलतलो अशें दिसता म्हाका. राजेश बाब, त्याच प्रश्नाक जोडून आनी एक म्हाका प्रश्न विचारन दिसता की ही आयडिया तुका कशी सुचली? कारण तूं ऑलरेडी एज ए बिल्डर 5 वर्सांची गॅरंटी दिता जे बाकीचे कोण दिनात. ही मेंटेनन्स सर्विसीस सुरू करपाची आयडिया, बिकॉज दीस इज ए गूड आयडिया. येस, थँक्यू राजू बाब क्वेश्चना खातीर. एक्चुली ही आयडिया अशी सुचली की राजदीपान जे आतां गेले 8 वर्सां लोक रावता राजदीपाच्या फ्लॅटान, ते सदांच म्हाका प्रेस करता ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट वॉरंटी एंड मेंटेनन्स. तांकां दुसरे कडेन फ्लॅट मेळटा, पूण राजदीपान येयले की तांकां वॉरंटी मेंटेनन्स मेळटा. सो ही लिमिटेड लोकां पुरती उरली. राजदीपाचे फ्लॅट आज कितले 200 आसा. 200 लोकां पर्यंतूच ही सर्वीस उरली. सो तेन्ना एक भितरल्यान एक कॉल आयलें, भितरल्यान एक बेल वाजलें. मिस्टर ब्रेन हांगा हांवें वापरलो. फंटास्टीक सेन्स ऑफ इमेजिनेशन. आमकां देवान कितें दिलां? तुमी सगळीं जाणां आशिल्लीं न्ही. देवान आमकां 2 बिगेस्ट फॅकल्टी कितें दिल्या? वन इज मेमरी आनी दुसरें कितें विसरलें काय ते रोखडेच. फंटास्टीक सेन्स ऑफ इमेजिनेशन. त्या इमेजिनेशनान म्हाका अशें इमेजीन केलें हांवें
प्रोडक्टीव थॉटान इमेजीन केलें की वाय नॉट फॉर गोवा, वाय फॉर ओन्ली 200 ही सर्वीस. इतली जर सर्वीस ह्या 200 फ्लॅट ओनरांक जर आवडली जाल्यार वाय नॉट फॉर गोवा असो एक थॉट तकलेन आयलो आनी थंयच्यान सुरू केली. सो आतां विदीन 20 किलोमिटर्स हे पयलीं आमी सुरू केला फ्रॉम पेन्जीम आनी मागीर फूल गोवान काणकोण टू पेडण्या अशी आसतली. येस येस, हॅव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीस थॉट. राजेश बाब, मेंटेनन्स ही चॅलेंज आसता. येस, आणि आमकां जनरली आमी उतावीळ प्राणी सगळे. आमचो ब्रेन आमकां उतावळ करता, टर्मोयल करता. फोन केलो की आमकां रोखडोच कोण तरी पाविल्लो जाय, Yes. रोखडोच कोण तरी आयिल्लो जाय. येस, सो आतां ह्यो पॅकेजीस आसतली कितें? हे जे उतावीळपण आसा आमचो, तो उतावीळपणा तुगेली पॅकेजीस शांत करतल्यो काय कितें? येस, वो लोकांकूय प्रश्न आसतलो पॅकेजीस मेंटेनन्स हे कशें आसतलें फॉर जनरल पब्लीक. सो आमच्यो पॅकेजीस आसा सिल्वर, गोल्ड, प्लॅटिनम. कोणाक दिसता की आपल्याक इमिडिएट सर्वीस जाय ताणें प्लॅटिनम पॅकेज घेवं येता. कोणाक दिसता की आपल्याक तूं एक दिसा भरान आपले प्रॉब्लेम सॉल्व केल्यार जाता ताणें गोल्ड पॅकेज घेवं येता. आनी कोणाक दिसता की आपूण फोन करतकूच आपल्याक तूं 2 दिसांनी आयल्यार जाता ताणें आमचे कडेन सिल्वर पॅकेज घेवं येता. म्हणजे हांगा आमचे कडेन पॅकेज आसा कस्टमरा वायज. कोणाक वरभरान जरी आपलो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो जाय जाल्यार त्या पद्दतीन ताणें पॅकेज घेवन तो आपले प्रॉब्लेम सॉल्व करूं शकता. आनी हातून कितें जाता, इफ समबडी इज हॅविंग, त्याच्या घरान तेजो मेंटेनन्स करणारो मनीस आसा, तेज्या स्कुलान, तेज्या कॉलेजीन, तेज्या हॉस्पिटलान पगाराचेर लोक आसा, काम करता, प्लंबर आसा, इलेक्ट्रीन आसा, AC आसा, तरी सुद्दां ही पॅकेज ताणें घेतल्यार बेनिफीट जातलो. प्रमोद बाब, कित्याक जातलो बेनिफीट की तेजे जे स्टाफ आसा, तेजो जो मनीस आसा तो केन्ना तरी सीक पडूं शकता, केन्ना तरी गांवान वचूं शकता, लग्नाक कितें तरी जावं शकता. त्या वेळार त्या लोकांक स्कुलांक, हॉस्पिटलांक ते म्हणटले इतलो तेंप तुवें म्हाका केन्ना आफोकूच ना आनी आतां आफयता गरजेक. सो दे मे से नो टू यू, यू मे इन द प्रॉब्लेम. पूण ही जर पॅकेज घेतलेली आसता, सर्वीस घेवकूच ना तुमी, पयशे आसा ते तुमकां इंट्रस्ट पे करता, ही जर पॅकेज घेतिल्ली आसा जाल्यार तुमकां जाय तेन्ना फोन करून तुमी आपोवंक शकता. फिल इन द ग्लॅप्स आसा तो तुमचो कंप्लीट जावं शकता आनी यू कॅन रन युअर हॉस्पिटल ऑर स्कूल व्हेरी पिसफुली. हो मेंटेनन्साचो भाग सगळो राज्यपाक दिवन तुमी तुमचे स्कूल, हॉस्पिटलाची पिसफुली चलोवंक शकता. तुमचे चार्जीस, कारण निमाणे आमी येस येस आमी भारतांतले ग्राहक आनी चार्जीस म्हणना फुडें एक खंयची बाजारांत जर स्कूटर आयली कितले एक म्हणून विचारतात. तो पयलो प्रश्न आमचे सर्विसीस, मागीर पयले चार्जीस, पयशे चार्जीस कितले काय विचारतात. सो त्या नदरेन आनी हो आमचे सगळे चार्जीस विचारणारो जो आसा तो मिस्टर ब्रेन भितर बसला, तो आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली विचारपाक भाग पडटा. चार्जीस, इफ यू आस्क मी, कसल्योच चार्जीस ना. जे कितें काम करता ताजेच पयशे आनी जे कितें तुमी पॅकेज घेतल्या ताजो इंट्रस्ट तुमकां वर्स भराचो मेळटा आनी त्या इंट्रस्टांच्यान तुमी जें कितें काम केलां तेजे आमी तुका रेट चार्ट दिल्लो आसा. आमकां जाय तो चार्ट न्ही, तुमी पॅकेज घेतना पयलीं रेट पळोवं येता, तुमी स्टडी करूं येता आनी जर तुमकां रेट्स जर मार्केटांचे फिजिबल दिसता मार्केटाच्या रेटा बद्दल जाल्यार तुमी पॅकेज घेवं येता आनी तेज्या खातीर कसल्योच हिडन चार्जीस ना. कामाचेच फक्त काम करतात ताचेच, नो एडिशनल चार्जीस. तुम्ही पॅकेज घेवं येता म्हणटात, कशी घेवप? पॅकेज घेवपाक आमचे आतां नंबर आमी दिल्ले आसा भायर, हेजेर बोर्डाचेर आसा, सगळ्याक एडवर्टायजमेंट केल्ले आसा. आयज सगळ्या न्यूज पेपराचेर एड आयल्या. आतां फाल्यांच्यान प्रुडंटाचेर, सगळ्या पेपरांचेर परत प्रुडंटाचेर चालू आसतलें. आमचो नंबर आसतलो, त्या नंबराचेर खंयचेय हॉस्पिटल, खंयचोय बंगलो, खंयचो फ्लॅट आशिल्लो मनीस फोन करूं शकता. फोनाचेर जर ताका इन्फॉर्मेशन तो सॅटिस्फाय जाला जाल्यार फोनाचेरूच तो सगळे फोन करून आमचे वेबसायट आसा, आमचो ॲप आसा, त्या ॲपाचेर इंटरनेटाचेर वचून तो अपलोड करून आपल्याक एनरोल करूं शकता. किंवा ऑफिसान, आमच्या दोनापावले जे सेपरेट ऑफिस आसा मेंटेनन्साचे, तातूंत येवन आमच्या GMांक, आमच्या COक मेळून तो डिस्कस करून, आमची सपोर्टींग टीम आसा हांकां डिस्कस करून पयलीं सारकें सजमून मागीर प्रॅक्टिकली थंय येवन पॅकेज घेवं शकता. दीस इज 2 वे दे कॅन टेक द पॅकेज. एक प्रश्न आहा की प्रत्येकाली सद्याक कितें कितें सेट आसता. म्हणजे घरा कडेन समजा एक प्लंबर जाय जाल्यार कोणा तरी आपोवपाचो, अमकें कितें गेलें आपोवपाचो. येस, तूं आतां आमकां सांगता तांकां सगळ्याक सोड आनी आपल्या म्हऱ्या यो म्हणून. येस येस, हो बरो क्वेश्चन विचारलो. हो समथींग न्यू. हांवें अजून पर्यंत कोणाकूच सांगूना तुमचे स्टाफ काडून उडया म्हणून. हांव कॉन्ट्राडिक्टरी वागना. हांव स्टाफ एम्प्लॉयमेंट वाडोवपाक सोदता आनी जॉब काडून उडय अशें न्ही प्रमोद बाब. हांव कितें म्हणटा, तुजे कडेन स्टाफ आसा त्यांचो केन्ना तरी प्रॉब्लेम जावं शकता, केन्ना तरी ते बरें ना जावं शकता, केन्ना तरी गांवान लग्नाक वचूं शकता. कितें आमी आतां पयलें आमचे कडेन स्टाफ आसा, परत परत ते UP, बिहार आपल्या आपल्या गांवान वता खंय खंय. त्या वेळार फिलींग द ग्लॅम्स, त्या वेळार प्रॉब्लेम जावचो न्ही, त्या वेळार तुका मनीस सोदपाक त्रास जाता. आनी अशेंय घडलां, म्हाज्या बरोबर घडलां बँकेन आसतना, की आमचो रेग्युलर प्लंबर आशिल्लो,
तो गेला म्हणून दुसऱ्याक जर सोदता जाल्यार तो दुसरो मनीस कसोच येना, कित्याक तो म्हणटा तुमकां रेग्युलर तुजें आमकां गिरायक ना, आपूण डिफिकल्ट टायमान येना. सो आमची पॅकेज त्या वेळार ताका शिल्ड कशी काम करतली, इन्शुरन्स कशी. तुजो रेग्युलर मनीस एम्प्लॉई आसा तो आसाच, ताजो प्रॉब्लेम जाल्यार एक दिसाक तुका मेळटले, कारण आमचे कडेन पॅकेजीक कसलेच चार्जीस ना. जे कितें पयशे दवरता ताजेर इंट्रस्ट मेळटा. यू टेक द सर्वीस ऑर टेक द इंट्रस्ट, आयदर वे. यू टेक द सर्वीस ऑर टेक द इंट्रस्ट, आयदर वे. राजेश बाब, म्हज्या मनान परत उलयता आसतनाच एक विचार आयलो तो की गोंयान भितर ITI म्हणून एक प्रकार आशिल्लो. येस सर, आसा. अजुनूय चलता जाल्यार म्हाका खबर ना, कारण गिरीश बाब, ITI अजून चलता? ITI अजून चलता न्ही? ITI अजून चलता खंय? चलता. तातूंत भितर इलेक्ट्रिशियन तयार जाताले, प्लंबर तयार जाता, वेगवेगळे. आनी ते खंय वतात आमकां कांय खबर ना, कारण गोंयान कांय ते दिसतीच पडनात. येस सर, यू आर 100% रायट. तांचे कडेन राजदीप मेंटेनन्स सर्वीस अशें कितें तरी एक सामंजस्य करार करपाक शकता. येस, 100%. तोच तो आमचो प्रयास आसा की गोंयचे भुरगे ITIक वता, तांच्यांनी गोंयान ही नोकरी करची, सेक्युअर्ड ऑर्गनायझेशनान जॉयन जावचे आनी तेंचे लायफ सेक्युअर्ड करून घेवचो, होच आमचो प्रयास आसा. येस सर. कनेक्टेड प्रश्न विचारता की तुम्ही जर म्हणटात की सुरवातीक 20 किलोमीटर मागीर गोंयभर इतलो जर व्हडलो आवाठ जर आमी धरलो जाल्यार हो जो वर्कफोर्स आसा तो येतलो खंयच्यान, आनी वेदर ह्यो ITIs ज्यो आसात आमच्यो आर दे इनफ टू प्रोवायड यू दॅट वर्कफोर्स? कारण आमी सदांच म्हणटात की हो मेळना, तो मेळना, तो मेळना, आमगे चालूच आसता दिसभर. तुमकां खंयच्यान मेळटले? येस प्रमोद बाब, आज ह्या जॉब ओरिएंटेड कंपनी जी स्टार्ट करतात त्याचे करपाचें म्हाका एक डेअरिंग जें आयलें. आमच्या गोंयान जायते लोक बेकार आसा, जेंकां नोकरी करपाक जाय, तांकां इंट्रस्ट आसा नोकरी करपाचो, पूण एक खंयचो तरी फंडा हो हांवें नोटीस केला. सो मिडिया खातीर हो इम्पॉर्टंट आसा, तुमी हो हायलायट करचो तुमी तुमच्या फुडल्या खंयच्या मोटिवेशनल प्रोग्रामान बी. आज कितें जालां, खंयचोय भुरगो ग्रॅज्युएट जालो, शिकलो की तिची नजर फक्त गव्हर्मेंट जॉबाचेर आसता प्रमोद बाब. आनी तो प्रायवेट सेक्टरान जेन्ना कामाक येता, खंयचे प्रायवेट सेक्टरान, तेन्ना ताजेर ते नोकरेचेर लक्षच नासता आनी तो प्रोग्रेसूच करिना, ते कामूच करिना. तो येता बसता वता, येता बसता वता, तेजें लक्ष, एक मायंड तेजो, मिस्टर ब्रेन तेजो गव्हर्मेंट नोकरेन घुसलेलो आसता. आनी तो खंयच्याच आमी एज ए प्रायवेट प्लेयर आमी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करता, हे प्रॉब्लेम फेस करता ते सांगता. आनी यंग भुरगो येता, तेजें लक्षच नासता, तो फक्त इंटरव्यू करूंक जाय, हांगा वचूंक जाय, तातूंतच आसता. आनी एक जो 40-35 एज जेका गव्हर्मेंट जॉब मेळचो ना म्हणून आतां कळ्ळें पळय, तो सरेंडर जाता आनी तो प्रायवेटान काम करता, आनी तो बरें काम करता आनी तो बरें प्रोग्रेस करता, तेजी प्रमोशनां जाता, वयर सरता, पगार वाडटा. आनी हो जो नवीन भुरगो आसा 20 ते 25 वर्साचो, तो म्हणटा आमचो प्रोग्रेसूच जायना, हांगा कोण 30-40 वर्साचे लोक आसा तेंचो प्रोग्रेस जाता. पूण एक्चुली हें कॉन्ट्राडक्टरी आसा. तो काम सारकें करना म्हणून ताका प्रमोशन मेळना, काय प्रमोशन मेळना म्हणून तो काम सारकें करिना. हें आतां सर्कल, ताती पयली काय कोंबडी पयली, हें कोणें सोदप? तो हो जो आसा पळय, हे भुरगे भरपूर येता. जर तांकां आमी जेन्ना इंटरव्यूक सांगता तुका ग्रॅज्युएटी आसा, तुका ह्यो बेनिफीट आसा, तुजी इतली संघटना आसा, आमची इतली व्हडली संघटना आसा, एक स्टाफाक जर कितेंय प्रॉब्लेम येयलो, एक स्टाफ 1,000 जरी काडटा जाल्यार 10 लाख उबे जाता. आनी कशें एक स्टाफ सुद्दां प्रॉब्लेमान आयलो जाल्यार बाकीचे स्टाफ, संघटना, ऑर्गनायझेशन बरें असलें की तांकां सेक्युअर्ड फील जाता. आनी आमच्या एनवायरमेंटान येवन आय एम प्राऊड टू से कितलेशेच भुरगे आज 20 ते 25-30 सर आमकां गव्हर्मेंट जॉब नाका, आमी राजदीपानूच लायफ काडटले अशें डिक्लेअर केलें आनी 10 वर्साचो एग्रीमेंट सायन केला. आनी वेन वी वर टॉकिंग अबाउट द एग्रीमेंट, 10 वर्साचो एग्रीमेंट, म्हाका दोतोर सुनील आनी दोतोर संदीप आनी आमी हांगा गेल्ले, आंबोली गेल्ले, तेन्ना दोतोरान म्हाका सांगिल्लें, राजेश बाब म्हाका दिसना तुवें जो एग्रीमेंट केला 10 वर्साचो तातूंत तुका सक्सेस मेळटलें, सगळे स्टाफ तुजे कडेन 10 वर्साचो सायन मारतले, हे आपल्याक दिसना अशें म्हटलेलें. त्याच पॉझिटिव्ह मायंडान मिस्टर ब्रेनाक घुवण आयिल्लो हांवें, पॉझिटिव्ह मायंड, फंटास्टीक सेन्स ऑफ इमेजिनेशन वापरलेले जे मनशाक दिला देवान ते. आनी चिंतलेले अशें कित्याक जावं शकना, लोक जर जॉबाक इतले तळमळटा, तांकां जर हांव सेक्युरिटी दिता 10 वर्साची, वायस वर्सा आमी कित्याक चिंतूं शकना? खंयचीच कंपनी 10 वर्साचो एग्रीमेंट मारिना म्हणून तो भुरगो सारकें काम करिना, अशें कित्याक जावं शकना? ही कंपनी 10 वर्सां एग्रीमेंट मारता म्हणजे हांव तेजी जबाबदारी 10 वर्सां घेता. आनी हे जर ताका कळत जाल्यार नथींग लायक दॅट. आनी त्याच खातीर आमकां एम्प्लॉयमेंट, भुरगे कामाक घेवप राजदीपाक केन्नाच प्रॉब्लेम ना. जेन्ना सगळें कळटा तेन्ना कितलेशेच 30 वर्साचे 27 वर्साचे भुरगे तेंच्यांनी सरेंडर केला प्रपोज सर की आमचे कडेन सायन मारला की लायफ टायम आमी रिटायर राजदीपान जातले. येस सर.
तुम्ही तुमचे मेन कार्यक्षेत्र पणजे आणि असे सरभोंवतणचे वाठार सबंद गोंयान तुमची मेंटेनन्स सर्वीस केन्ना पावूंक शकता विशेषतः काणकोणा सारक्या एरियेन किंवा पणजेचे भायर तुम्ही मेंटेनन्स सर्विसीस कितले वर्सांनी पावूंक शकतले पणजेच्या भायर जर म्हटलें न्ही जाल्यार नेक्स्ट इयर एक वर्स आमची विदीन 20 किलोमिटर्स आमी ट्राय करतले नेक्स्ट एन्युअल डे कदाचित देवान जर बरी साथ दिली सगळे जर बरें गेले जाल्यार नेक्स्ट इयर आमी गोंया पणजेच्या भायर वतले 20 किलोमिटराच्या भायर आनी तेन्ना जे आसा पळय तो जो प्रयास आसा पळय तो काणकोण एरिया पेडण्या एरिया सावड्ड्या एरिया मरगांव एरिया त्या एरियेंतले ते भुरगे थंय अपॉयंट करप ते थंय काम करतले जसो स्विगी कॉन्सेप्ट आसा पळय स्विगी त्या टायपचो त्या एरियेन सगळे एम्प्लॉयड केल्ले ऑलरेडी लोक आसतले फोन मारल्या नंतर ते वरभरान 2 वरान कोणाच्या घरान वतले काम करून येतले तांकां आमी ट्रेन केल्लो आसतले तांचो एक प्रोटोकॉल घातलेलो आसतलो लोकांच्या घरान कशें वचप तांकां गुड मॉर्निंग म्हणप तेंचें काम जाल्या नंतर जमीन क्लीन करून वचप तेंच्यो कंप्लेन सारक्यो बरोवन वचप मागीर तेज्या वर एक HUD म्हणून आसता तेज्या वर एक GM म्हणून आसता हे सगळो तो प्रोटोकॉल फॉलो करून एक कॉल जर आमी केले जाल्यार तेज्या वयर 4 मनीस बसले ते कॉल सारके जाले ना काय ते पळोवपाक ती सर्वीस सारकी दिल्या काय ना जाल्यार ती पळोवपाक सो ही सगळी जे चेन ऑफ मॅनेजमेंट आसा दॅट वील टेक केअर ऑफ ऑल ओवर गोवा लायक इज स्विगी असो आमचो कॉन्सेप्ट आसा येस आनीक ह्याच प्रश्नाक जोडून विचारतलो कारण अशे तरेची जर एक मेंटेनन्स सर्वीस गोंयांत जर यशस्वी जाली जाल्यार भायल्या राज्यांचेंय तुजे कडेन लक्ष वतलें सो गोंया भायर वचपाचें कितें येवजण आसा हांव म्हज्या फॅमिली मेंबराकच विचारता आमी गोंया भायर वचुया का नाका येस ऑर नो आमी गोंया भायर सर्वीस करपाक वचुया का नाका येस ऑर नो एस इज मोर आनी म्हजो आतां फंटास्टीक इमेजिनेशन जे तयार जालें गोंया भायरूय वचपाची म्हाका तेंच्यांनी परमिशन दिल्या एनर्जी दिल्या लेट स्टार्ट आफ्टर 4-5 years आउटसायड गोवा ऑल्सो वाय नॉट देन वाय 1000 एम्प्लॉई वाय नॉट 10,000 एम्प्लॉई इफ यू कॅन मॅनेज युअर ओन मायंड यू कॅन मॅनेज 10,000 मायंड आनी इफ यू कांट मॅनेज युअर ओन मायंड मॅनेजिंग 10,000 मायंड इज गोईंग टू बी डिझास्टर आपलो ओन मायंड मिस्टर ब्रेन जर तूं मॅनेज करूं शकता वाय नॉट 10,000 वाय नॉट 1 lakh वाय नॉट लायक ए टाटा ऑल ओवर इंडिया तुम्ही हे सांगितलं की सगळे जाण गव्हर्नमेंट जॉबाच्या फाटल्यान धांवता म्हणून येस दिस इज द प्रॉब्लेम आय एम फेसिंग सगळे बिझनेसमॅन आसा तेच प्रॉब्लेम फेस करतात प्रॉब्लेम वी आर ऑल्सो फेसिंग येस आमी एकेच बोटीन आसा वी आर इन द सेम बोट येस सर सो आज जेन्ना तुम्ही ही गजाल सांगतात आणि तुम्ही असो एक पर्याय उबो करतात तुमचे कडेन उलयतना सदांच एक जाणीव जाता की तुमच्या प्रत्येक इनिशिएटिव्हा फाटल्यान एक स्पिरिच्युअल किनार आसता येस येस प्रत्येक इनिशिएटिव्हा फाटल्यान आज ह्या गोंयच्या तरणाट्याक ह्या शुभ मुहूर्ताचेर तुम्ही कितें सांगतले आयज हांवें तरणाट्यांक सांगे सारकी गरज आसा डेली वॉट्सॅपार सकाळी कितें कितें येत आसता व्हिडिओ मोटिवेशनल बट तरी पूण हांव सांगूंक सोदतलो आजच्या तरणाट्यांक आजच्या जनरेशनाक बी बिकम अ नॅचरल म्हणजे हेच सांगणें आसतलें बिकम अ नॅचरल म्हणजे कशें गुलाब हांव अगेन अगेन तुमकां एग्जाम्पल दिता गुलाब फुलता आनी इट शूट्स इज फ्रेग्रन्स इन द एअर विदाउट एनी कंडिशन तुम्ही फक्त तितलोच तुजो गांव म्हणून पळोवं नाका तितलोच तूं मनीस म्हणून पळोवं नाका तितलेच ते गोवा म्हणून पळोवं नाका एक युनिवर्स म्हणून पळय आनी देवान आमकां इतलो सुंदर जन्म दिला म्हणून पळय मनशाचो अशें जर पळयत जाल्यार तुजे सगळे हे इगो ग्रीड फियर हे सगळे गळून पडून तूं भितरल्यान स्ट्रॉंग जावं शकता अशें आयचे यूथ जावपाक जाय आनी अशें जर आमचे गोंयचे यूथ जाय त्याच्या खातीर आमी आमचो यूट्यूब चॅनल एट द एज ऑफ 50 राजदीप बिल्डराची एज 50 जातली तेन्ना यूट्यूब चॅनल आमी आजच्या जनरेशनाक लागून सुरू करपाचें आसा हाव टू कंट्रोल द मिस्टर ब्रेन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट हाव टू कंट्रोल द मिस्टर ब्रेन हाजेर आमचो यूट्यूब सुरू जावपाचो आसा सगळे यूथ आसा त्या सेशनान येवन तातूंत येवन डिस्कस करून आमचे गोंयचे जे यूथ आसा जर स्ट्रॉंग जायत जाल्यार फुडलो 10 वर्साचो गोवा बरो जातलो आनी फुडल्या 10 वर्साचो गोवा जर बरो जालो जाल्यार येणाऱ्या 100 वर्साचो गोवा बरो जातलो सो इट इज ऑल डिपेंड ऑन अवर यूथ यू हॅव गिवन मी रायट सेगमेंट प्रमोद बाब म्हाका इतलेंच सांगूंक सोदता हेच्या युथाक की हे सगळ्या हातूंतल्यान भायर सरोन पॉझिटिव्ह एफर्मेशनान जर गेले न्ही भितरल्यान जर आमी स्ट्रॉंग जाले नॅचरली जर आमी स्ट्रॉंग जाले स्काय इज द लिमीट फॉर गोवा येस इतल्यान आमचे प्रश्नांतले सगळ्यो गुळयो सोंपल्यात काय ना हांव तुमकां परबी दिता परत एकदां आनी हांगा जे लोक आयल्यात मोठ्या संख्येन
Yes. खंयच्याच बिल्डराच्या वर्सुकी दीस सुवाळ्यान ताजे बायर्स किंवा ग्राहक इतल्या मोठ्या संख्येन आयिल्ले हांव पयलेच खेपे पळयता. येस, हॅव अ राउंड ऑफ राजदीप फॅमिली सर. म्हणटकीर म्हाका दिसता ही खरीच एक तोखणायेची गजाल. तुमी एक बिल्डर्सां खातीर एक बेंचमार्क तयार केला. फक्त आतां कन्स्ट्रक्शन किंवा बिल्डिंग्स इतल्याच क्षेत्रांत रावून आसतना तुमी आतां मेंटेनन्स सर्विसीस ह्याय क्षेत्रांत पदार्पण करतात आनी थंय तुमी एक व्हडल्यांतलो व्हडलो बेंचमार्क प्रस्थापीत करचो अशें हांव मागतां हांगा. आनी म्हज्या वतीन आनी प्रमोदाच्या वतीन प्रमोद आचार्य हांच्या वतीन तुमचें अभिनंदन करता. तुमकां परबी दिता. धन्यवाद. थँक्यू. बट हांव कावंटर अटॅक करना. कावंटर अटॅक करना बट रियलिटी सांगता प्रमोद बाब आनी राजू बाब, हांव कसलेच बेंचमार्क सेट करपाक बिझनेस करिना. आय एम नॉट डुईंग कावंटर अटॅक हां राजू बाब. कसलोच बेंचमार्क करपाक हांव बिझनेस करिना. नॅचरल वे आय वील पुट अ लिटल फोर्स. नॅचरल वे म्हाका देवान जी काम करपाची क्षमता दिल्या, म्हाका देवान जी मेमरी दिल्या ज्या रेस्ट ऑफ क्रिएचरांक ना, म्हाका देवान जे फंटॅस्टीक इमॅजिनेशन पावर दिल्या, ते दोनूय वापरून हांव भितरल्यान हें काम सगळें एन्जॉय करता. आतां एन्जॉय करता येदी व्हडली कंपनी जाता, एन्जॉय करता आनी पयशे येता जाल्यार इट इज बाय प्रॉडक्ट फॉर अस. नथींग कॉल्ड बेंचमार्क फॉर मी. इज जस्ट एन्जॉयींग द बिझनस डे टू डे डे टू डे डे टू डे. इफ समबडी टेक दीस एज ए कर्मा इन देयर लायफ, तो खंयच्याय फिल्डान खंयच्याय सेक्टरान मॅनेजमेंट हें इजी करूं शकता. मॅनेजमेंट इज नॉट throwing the weight on your staff. Management is just uplifting, elevating their mental power, elevating, enhancing their day-to-day activities, enhancing their happiness also, on their private life also. हे जर खंयचोय बिझनेसमॅन करत जाल्यार अगेन म्हणटलो म्हाज्या उतरां तोंडांच्यान परत येता, हे जर करत स्टाफ इज माय मेन अशें जर हेतू घेवन वचत जाल्यार स्काय इज द लिमीट फॉर वॉट एवर पर्सन इज डुईंग. इट मे बी हॉस्पिटल, इट मे बी स्कूल, एनीथिंग. Sky is the limit. Have the round applause for this Karma Yoga. Yes, आज मिडियाचे क्वेश्चन सोंपले. आता मिडिया सोपून जर तुमचे कितें क्वेश्चन आसा जाल्यार तुमी विचारूं शकता. कोणाक जर तांच्या अतिरिक्त मिडियान जे क्वेश्चन विचारले ताच्या अतिरिक्त मिस्टर ब्रेनान जर आनी कितें तयार करून दिला, टायप मारला मिस्टर ब्रेन, जाल्यार तुमी सांगू शकता. आसा हात वयर कर, मायक दिता आमी. I am Dr. Sandeep Kenkre. You also have question? Okay. So, Rajesh, you want to go out of the state for the... After 4 years, falyani. No, my thing was to increase your workforce in, say, maintenance, electrician, plumbers, all. Why don't you open an college like an ITI? Yes, ही ॲक्च्युली मिस जाली गजाल. ॲक्च्युली आमी ऑलरेडी राजदीपान सुरू केला. प्रमोद बाब, राजू बाब ऑलरेडी राजदीपान सुरू केला. कोणाक जर अशें मिड एज क्रायसीस जर आयल्यो, 40 वर्साचेर जर जॉब गेलो, 35 वर्साचेर जॉब गेलो, ताका परत शिकपाक चान्सीस नासता, कॉलेजीन एडमिशन जायना. सो आमी ताका हांगा आपयता इलेक्ट्रिकल जॉब. ताका कितें आवडटा, प्लंबिंग जाय, कार्पेंटरी जाय, फॅब्रिकेशन जाय, तो हांगा शिकूंक शकता आनी हांगा जॉब करूंक शकता. So you'll have a workforce. Already, you will have interns. You will have people who will work for you after they finish their college. Exactly. And at the same time, if you can support their education, yes, then they will be eternally grateful to you. When you get something from the universe, for anything which you get from universe, yes, you have to express gratitude. So what kind of a gratitude you practice every day? This is what actually I am saying. तोच जर त्याच ग्रॅटिट्यूडानूच दीस म्हजो सोंपता, दीस सुरू जाता. इतले बरें लायफ दिला, इतले बरें सुंदर जीवन दिला. म्हणजे प्रेयर्स सकाळी फुडें त्योच जाता माय डियर फ्रेंड्स. देवा कडेन हांव प्रॉब्लेम्स न दिवंक मागपाचें बंद केलें हांवें. इतलें बरें सुंदर जीवन दिलां, इतलें बरें लायफ दिलां, हेज्या खातीर कोटी कोटी धन्यवाद. आनी म्हजें आज जे लोकांक हांवें प्रॉमीस केला, 5 years वॉरंटी, 25 years मेंटेनन्स, हे प्रॉब्लेमांच्यान म्हाका तशेंच लोकां कडेन पावोवपाची एक ताकद दी. लोकांक, म्हज्या स्टाफांक टायमार सॅलरी करपा इतलो म्हाका स्ट्रॉंग दवर. लोकांची बिलां टायमार पे करी सारको इतलो म्हाका स्ट्रॉंग दवर. इतलोच नॅचरल वे ऑफ द म्हजे प्रेयर्स आसता. आनी त्योच युनिवर्सरा कडेन, युनिवर्स जो आसा देवा कडेन हेच प्रेयर्स आसता. सो दीस इज द वॉट आय एम गिवींग टू द नेचर. Thank you. In the morning. Yeah. Thank you. Thank you. So now the time to call our special guest on the stage and offer them token of love for today's आजचे तेंच्यांनी आमचे दीस. I request my Rajdeep team to escort the all special guests on the stage.